रिश्ता येना काँग्रेसवर हिंदू रिश्ता येना आशिल्लो तुमकां जाय तेन्ना हिंदूने भायर धरता जाधव बीन घेवन तुमकां लक्षात घ्यायला वॉर्निंग दिता त्या जाधवाक तू आयज 7 महिने राव हे 7 महिने नंतर सरकार उडयना न्हू आमचं नाव बदलून घ्या 7 महिने राव आणि 7 महिन्यानंतर जिंकली जोर कितें उलयता पळय हेच्या फुटकार सीएमाच्या आणि विश्वजित आणि बाकीच्या फुटकार पळय लक्षात घ्या आता आम्ही हांगासर टाकणा घालूंक ना तुम्ही बीफ आहा पळय बिफाचेर रक्षक म्हणटा कमिशन कोणी घेतलें रे तुम्ही बॉर्डरीचेर कमिशन घेवपाक वयता कोण रे गायो विकता गायोचे सेटलमेंट करता कोण रे देसायाची याद करून दिवं देसाय आहात तो सारखें म्हणून भिडाल गायो वाटोवपाक जाय म्हणून सांगता आणि ट्रक धरता आणि कमिशनां घेता आणि हो हिंदुत्व आणि ते रशियेला घेऊन तो खड्डो आहा तो नाचता हे हिंदुत्व आमच्या जाणट्यांनी शिकवना लक्षात घे आणि तुमकां हांगासर भायर सून हांगा आयला मरे सुशेगाद रावा तुमकां काय म्हणूंक ना पूण तुमी जर आमचेर वयर सरत न्ही लक्षात घ्या परिणाम बरो जावपाचो ना खड्डरान सुटलो खड्ड प्रमोशन करपा लागून हांगासर आयलो तुमकां आमी लास्ट वॉर्निंग दिता हे हिंदू लोक बाळी आंदोलन परत याद करून दिवंक जाय मंगेश आणि दिलीपाचे जळटा रे हांगासर अजून पर्यंत एक मौका मेळटा म्हणून पळयता हांव मंगेशाक आणि दिलीपाक जोळोन मारला एसटी समाजाच्या लोकांक याद करून तो दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर आशिल्लो काँग्रेस पार्टीचो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो सिद्धी नायकाक मर्डर केले रेप केले मर्डर करून उडयलो फादर बिस्माकाक मर्डर केलो तितल्याक आणि म्हाका येयल्लो मर्डर करपाक देव आहा शिमेवल्या राखणदार आहा परत सांगता कित्याक लागून हे मला भितरल्यांक कळटा हे शिमेवल्या राखणदार खापरेश्वरा कडेन तुम्ही धाडलो म्हाका मारपाक धाडलो मुद्दम पळयात खंयच्या मंत्रीची शिमेवल्या राखणदाराक खापरेश्वराक जेन्ना हात घातलो पळय कोणत्या मंत्रीची बायलेक हात मोडलो तो पळयात नेक्स्ट डे फायनल करा फोटो दाखयता व्हायरल करतलोच ना कोणाच्या बायलेचा हात मोडलो तो पळयात बाबा खापरेश्वराचेर आमी हेचेर खेळनाकात तुम्ही मरे देव देवासांचेर खेळनाकात तुम्ही हांगासर राम भक्ती खंय रे तुम्ही रावण भक्ती करता मरे हांगासर रावण सुद्धा परवडलो तुमच्या फुड्यान रावण सुद्धा कांयच न्हू आमी सगळ्यांक एकूच सांगूंक सोदता की आमी हांगासर हेच्या नंतर उभी रावपाचें ना आमी सगळे युनायटेड ऑपोजिशन एकट्या जातले सगळ्या लोकांच्या वांगडा 67% आमी एकट्या रावतले आणि 27 कितें आहा तो गोल आहा पळय तो आमी दाखयतले
5.5 lakh area is getting converted into a concrete jungle. After destruction, ice, humidity सोय, एकशे गोंधळी वाढवली सोय, ice. Oh my God, something is तांबड्या बावटो इंचा जाता और खट्टप्पा आवालो who is declared himself as a Hindu protector बोलायचे हुंवा गेले protector आपको इस्ताता जय हुई तुम्ही आज ये हुंवा के तोड बिस्की सांगितले आज तुम्ही जाईन बाहेर का झालं हॉट क्राउड पोलीस स्टेशन मुकला झालं आज हॉट क्राउड तो तुम्ही इसके निघाले भालो रस्ता Begabawan astori. Atamak sangai. Nga eng baila rakpaku. Auri bazai. Koi mutalo Kristam ugri gata lo. Aaj kuingel. Aaj yo mare. Aw Kristam dan aw paul mare. Koi nidlo ha. Ice conversion chalota. Massive land conversion. Koi paolo. That 5.5 lakh area koi deuda. त्या राखपानाक तुमकां त्या देवळा राखपानाका there's a temple देव हाजून आता देवळ राखपानाका त्या मोळ्या कथा येता कोण वचपाचें त्या राखपाक तुमी आनी हांवें जाल्यार या मरे फुडें कोण म्हणून या मरे रोडा प्रोजेक्ट एकडो विचारता हांव ज्या पडे येवपाक काकोस्ताचे हात कडे एक राजपुताका विचारता येवपाक काकोस्ताचे हात कडे अपन फूट घालूंक भोंवताय रिलिजनामध्ये आज हे लोकांक तुमची गरज हे आहे मरे गोंयकार कुठाय मरे तुम्ही राखतले कुठाय मरे धोरून राखपाक कायदो न्हू धोरून फॉलो करत तेंकाय नाकाय बायलां नाकाय कित्याक आज ज्यो बायलो भायर सरल्यो मोर्चा घेवन हो जाणा खबर देखून ते बायलो भायर सरल्यो कित्याक रिपोर्टींग गोंय केलें कामान कित्याक खबर आसना तेंकां मुखे योगा मोई काय खबर असं क्यों बायलो आले त्या एंकान तो रापा बरो जाय गेल्यो ऑफकोर्स तुमका मोर्चाचे फीस आणि आता हे पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट स्वप्न तुमच्या लोकांक आपण लक्ष घेता यांचे काबार जाबाय ना ज्ञानेश्वर अशी घेऊया आता डायरेक्टर ऑफ पंचायत होता आपल्याला आज चालला आहे किती बांधले गेले आपण पैसा गोविना कडे दुसरं आज डिस्ट्रक्शन सोडता सगळे कडे आणि सगळे कडे एडवतात नाही ही जमीन आम आवाज काढीत असते पण ना ऑथॉरिटीजला जो इज्जत आहे ते सगळे कुठे अख्खा काही ना कुठे आता ऐकायचं ना विश्वजित राणे विद्वा माताला उठ रे आता एक आवाज ऐकू ना की तू सांगताना समोर ग्रीनरी आधी सिंपल अंकेले टेक्निकल डिस्ट्रक्शन दिवाना आप किती झाले 5.5 lakh is getting converted आपके गोंयकारा समाधान आज आपके गोंयकारा लोकांची करोड 5.5 लाख कितुली तिंगा पेटेत आहे कितुली तिंगा विला येत आहे कितुल्या तिंगा बंगलो जात आहे कितुल्या स्विमिंग पूल येत आहे आज आम्ही मुक्ता पाकिस्तान जात आहे आज वार ना आमका we have difficulties in breathing आज इलेक्ट्रिसिटी ना वो मुखार चिंताय भुरग्यांचे फुडार चिंताय आज तूं भुंयाच चली आज गोंय काबार जाता आज तुमगेलो कायदो प्रत्येक गोंयकारांगेलो भायर सरपाचो प्रत्येक गोंयकारान आवाज काडपाचो आनी हे कितें हो गव्हर्नमेंट दीस गव्हर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय अस वी आर द पीपल वी आर द वॉइस अँड द गव्हर्नमेंट हॅज टू लिसन टू अस आज प्रत्येक पंचायतीन गोंयकारांगेलो विलेजर्सांगे आवाज आयकून केसले प्रोजेक्ट जेन्ना विलेजर्सांक काय ग्रामसभा हे मुखार हाडपा जाय तेन्ना विलेजर्सांक काय तो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करून करपाचो आनी हे लोकांक
समजून उलयता मागीर आउट ऑफ टॉपीक तो राजपूत आनी एक मेन विशेष खंयच्यान पावता लक्षात दवरा आता सपोज जर ह्यो परत केस घेतलो तर परत तशें चुकलो सगळ्या गोंयकारांक गोंयच्या ऑपोजिशनान आशिल्ल्या आमदारांक आनी मतदार लोकांक पळोवनी Bounce. तोपर्यंत संपूर्ण गोवा काम करून उबे आसा दोळे उठले दवरिल्ले आसा त्या दिसा काळापूर चळवळीचे लोक सांगताले की बाबा प्लीज आमकां मदत करा म्हणून सगळ्याचे सगळे आमदार ओपोजिशन आशिल्ले जेव्हा मदत सगळ्याचे सगळे आमदार येतले लोक येतले आणि गोंयची जनता या कारापूर सर्वणाच्या विशया संदर्भात झगडपाक एकत्रीत येतली आणि लक्षात दवरा ही लास्ट तुमकां ताकीद दिता माविन गुदिनो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि तुगेलो टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे हे खरें म्हणटा शिल्पकार आसा गोंयान सत्तरासाचेर व्हरपाक ह्या तिगांकूय जर बुद्ध शिकयतलो जाल्यार लक्षात दवरा आज काळाची आनी नितांत गरज आसा ह्या कारापूर सर्वंटच्या बायलांक लोकांक मदत करपाची धन्यवाद सपोर्टान येयला तो यांच्या कारापूरच्या लोकांक म्हाका आयज सकाळी न्यूज गावलो की आमचे कारापूरचे जी भाव भयण आसा ती हांगा येयल्ली आसा जो डायरेक्टर पंचायत आसा तांकां कंप्लेन करपाक येयल्ली आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ग्रामसभा जेन्ना जाली तेन्ना हो जो लोडाचो इश्यू आसा जो लोडाचो जो प्रोजेक्ट येता ताचो विरोध सगळे ग्रामसभेचे सदस्यांनी केलो आनी एक रेजोल्युशन पास करून हाडलें की हो जो प्रोजेक्ट आसा हो प्रोजेक्ट बंद करपाचो कारण खुबशे लुपहोल्स आनी खुबश्यो इलिगॅलिटीज ह्या प्रोजेक्टा बद्दल दिसून येयल्यो आनी त्या प्रोजेक्टाचेर जेन्ना हांव बसून थंय कारापूर गांवांत गेल्लो हांव सायटीर वचून पळयली आनी सायटीचेर दिसून येयलें की रस्ते बांदलेले आसा थंय तुमी भितूर पळयला आसतले दोंगर सगळो कट केलो दोंगरार कांयच ना फूल तवप जाल्लें आसा आनी भितूर फूल रस्ते बांदले प्लॉटींग केल्लें आसा आनी हें सगळें करता आसतना गांवच्या लोकांक गांवच्या जे लोक जे आसा जावं थंयचे जे ओनर्स आसा तांकां सारको कॉन्फिडन्सान घेयनासतना जावं सारकी लिगल डॉक्युमेंटेशन करिनासतना हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट म्हळ्यार 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर एरियेन येदो व्हडलो प्रोजेक्ट म्हटल्यार गोंयचो सगळ्यांकून व्हडलो प्रोजेक्ट थंय आमकां कन्स्ट्रक्शन करपाक सुरवात केली हांव जेन्ना सायटीर गेलो तेन्ना म्हाका हेंय दिसून येयलें की त्या प्रोजेक्टाचेर म्हळ्यार बोर्ड मारपाच्यो आसता जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचें डायरेक्शन आसा की क्लियर कट जे कितें कन्स्ट्रक्शन घडटा जे परमिशन तेंचे कडेन आसा ती परमिशन्स थंय बोर्डाचेर घालपाक जाय पण थंय एकूय बोर्ड आमकां दिसून येवंक ना पण एक बोर्ड दिसलो की व्हिडिओग्राफी करपाची ना आनी ती अथॉरिटी कोणान दिल्या म्हळ्यार अथॉरिटी बीन तशें कांय ना पण व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी थंय ना म्हणटा आयज अशें दिसून येता की ही जी पंचायत जी आसा ती पंचायत बॉडीन खंय तरी हांकां सपोर्ट केलो ज्या सरपंचान जावं डेप्युटी सरपंच आतां खंय सरपंच चेंज जाले डेप्युटी सरपंचाक चार्ज गावल्ली आसा आनी डेप्युटी सरपंचाक सोदपाक गेले नाल्यार गांवचे लोक सोदून गेल्यार डेप्युटी सरपंच मेळत ना जेन्ना फोर्टनायटली मिटिंगेक तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेतलें आनी ते फुडें रेजोल्युशन करपाक धाडपाचें आसलें डेप्युटी जो डायरेक्टर ऑफ पंचायत तांकां एक स्टॉप नोटीस म्हणून काडलो आतां हो कशें दिशाभूल करपाचो हें म्हाका दिसता ह्या बीजेपी सरकारान सारकें शिकयल्लें आसा हांकां कशें हांकां प्रोजेक्ट जे ओनर आसा प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा हांकां कसो हात दिवपाचो आनी तांकां जाय तशी मनमानी करपाक दिवपाची हें तांकां सारकें खबर आसा आनी त्या हितून आयज गांवचे लोक जे आसा कारापूरचे लोक जे आसा कारापूरचे ते लोक हांगा येयल्ले आसा तेंच्यांनी एक कंप्लेन जी आसा ती ड्राफ्ट करून तांकां इन्वर्ट केल्ली आसा आनी ती कंप्लेन जी आसा तितून क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा की ह्या प्रोजेक्टाचेर स्टॉप ऑर्डर हाडचो 17शी
जेन्ना विलाज येता 300 सुमार फ्लॅट्स येता स्विमींग अलॉंग विथ स्विमींग पूल एक आर्टिफिशियल जेन्ना बीच हाडटा येदो व्हडलो प्रोजेक्ट गांवांतले दोंगर नश्ट केले झाडां पेडां काबार केली जे सेम आसा एक लेक आसा तो लेकाचो डिस्ट्रक्शन स्प्रिंग्स कितल्योशी आसतल्यो तेजे डिस्ट्रक्शन एनवायरमेंटल डॅमेज जी हांगा जाल्ली आसा विथआउट एनवायरमेंट क्लियरन्स 53 हेक्टर्स लँड हांगा इतल्या हेजेर जेन्ना येदो व्हडले डिस्ट्रक्शन जाता तेन्ना एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवपाक जाय आसलें बट तें एनवायरमेंट क्लियरन्स हें कांयच ना म्हटल्यार आयज ह्या बीजेपी सरकाराची मनमानी चल्ल्या प्रत्येक डिपार्टमेंट जावं तो चीफ मिनिस्टर डॉ प्रमोद सावंत आसूं तेजी डिपार्टमेंट आसूं जावं तो विश्वजीत राणे जो टीसीपी मिनिस्टर आसा ज्या टीसीपी मिनिस्टरान नाका आसलेली परमिशन्स जावं 39 आसूं 17(2) आसूं असल्या हितून कितलीशी परमिशन्स ग्रांट केली आनी आयज ह्या लोडा प्रोजेक्टाचेरूय टीसीपीची कितें कितें परमिशन ग्रांट केला ती तांकां खबर आसा तशीच पंचायत मिनिस्ट्री जो मोविन गुदिनो आसा ते कायद्याचे कायदो घेवन पालन करून आमी फुडें वयता सिनियर मोस्ट मिनिस्टर्स आसून वचून आयज ते आपणाक जाय तशी मनमानी करता कारण एकूच आसा की तांकां पयशांचो आयज म्हणल्यार ग्रिडीनस वाडलेले आसा पयशे खंयच्यान तरी आमकां मेळटले स्वार्थ हो वाडलेलो आसा आनी त्या स्वार्थाक लागून आयज आमच्या गोंयकारांक काबार करपाक आनी गोंयचो सेम सोंपोवपाक लागून हो षडयंत्र बीजेपी सरकारान रचला आमी प्रत्येक वेळा म्हणटा की गोंय हें उरपाक जाय गोंय हें फुडले पिळगेक दिसपाक जाय आयज आमचे भुरगे जे ल्हान ल्हान भुरगे आसा ते आयज कितें पळयता तुमी पळयता आसतले हे फावट गरमी इतली वाडल्या कशी वाडल्या कित्याक वाडल्या कारण एकूच आसा की आयज प्रत्येक कडेन गांवांनी डिस्ट्रक्शन चालू आसा गांवांनी आमी वयता थंय लँड कन्वर्जन चालू आसा लँड यूज चेंज चालू आसा अशें दोंगर कातरप चालू आसा उजो पेटप चालू आसा आनी ह्या हितून आयज गोंयकारांनी एकठांय जावपाची गरज आसा आमी पळयता की थोडे दीस पयलू बांबोये पासून अशेंच स्टॉप वर्क ऑर्डर आसली तांकां कशें रिलोकेशन कितें केलें कांयच खबर ना काम चालू केलें आमकां वचून ते स्टॉप करचें पडलें आतां वचून मदीं चालू करता आमकां वचून रावचें पडटा आयज ह्यो ऑथॉरिटी खंय न्हिदल्या हे कलेक्टर मामलेदार खंय न्हिदल्या रेव्हेन्यू ऑफिसर्स म्हणून आसता तेंच्यांनी रेव्हेन्यू लँड राखपाची आसता तशीच ह्या कारापूर गांवांत सवण गांवांत तेंच्यांनी एक रोड बांदलो टोटल इलिगल रोड कोमुलदादीचो जो जागो आसा तो कोमुलदादीच्या जाग्यान कोणच्यान एनओसी घेतली कितें घेतली हें कांयच ना आतां पता लापता हो सरकारच असो जाला त्या सरकाराक म्हणटा तें मात्तूय पडलेलें ना जेन्ना आरटीआय मारली आनी आरटीआयचे रिपोर्ट्स येयले तेतून कांयच म्हटल्यार त्या रोडाची कांयच डिटेल ना कोणान पयशे खाल्ले हे कोमुलदादीचे रोड हाडपाक लागून कोणान पयशे खाल्ले हो एक प्रश्न आसा ह्या पयशांच्या शिवाय हो रोड जावचो नासलो आयज कोमुलदादी सारको जो गांवकारांचो जागो जो गांवकारांनी दवरपाक जाय आसलो आमकां दोंगर शेतां करपाक लागून हो गांवकारांक आमकां सांबाळून दवरलो आमच्या जाणट्यांनी आयज हांगा कितें करता धंदो चल्ला पयशे घेवप आनी कोमुलदादी जावं विकप आनी तो विकून आयज तेंच्यांनी रस्तो केलो तो रस्तो इतलो व्हडलो आसा म्हटल्यार तूं रस्तो हायवे कसो जो सकयल्लो हायवे रोड आसा तो धाकटो दिसता आनी तो हायवे व्हडलो दिसता कॉन्क्रीट रोड इतल्या लेवलाचेर जें कन्स्ट्रक्शन आयज दिसून येता लोडा सारक्या व्हडल्या प्रोजेक्टाक तेंच्यांनी अप्रुवल दिलें मुखेलमंत्र्याचें एक उत्तर येयना टीसीपी मिनिस्टराचें एक उत्तर येयना आयज जो पंचायत मिनिस्टर आसा हेजें उत्तर येयना विधानसभेन तुमी व्हडले व्हडले सांगताले आमी सेक्रेटरीचेर एक्शन घेतले कोण इनलिगलिटी करता जाल्यार तांकां आमी एक्शन करतले तांकां ट्रान्सफर करतले आयज अशें दिसून येता तो सेक्रेटरी लीव मारून वयताले 2 दीस लीव मारून वयता ना अरे हेड ऑफ चार्ज दिया 2 दीस दिल्यार मागीर दुसऱ्यांक चार्ज दिया आयज प्रशासन तुमच्या दारी म्हणटा जेन्ना आमचे लोक गोंयकार तुमच्या दारी वयता तेन्ना ते गोंयकारांक धांवणयता सरपंच ना डेप्युटी सरपंच ना जो सेक्रेटरी ना म्हटल्यार कशी पंचायत कशी चलता जो अंत्योदया तत्व म्हणटा ग्रामोदय तत्व म्हणटा तत्वां गेली खंय हांगा ही भाशणां दिवन ही तत्वां मुखेलमंत्र्यान खंय लिपोवन दवरिल्ल्या ती आमकां सोदची पडटली हांव खरेंच आमच्या ह्या गांवच्या लोकांचो खरेंच अभिमान म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी झूज जे दिल्लें आसा सुरवात जी केल्ली आसा ही सुरवात काबार जावपाक जायना ही फुडें वचपाक जाय जेन्ना पर्यंत न्याय मेळना तेन्ना पर्यंत कारण इतले दीस आयज ते थंय आसा मुखेलमंत्र्यान येवन तांकां विचारपाक जाय आसलें जावं खंयच्या स्थानीक आमदारांनी येवन तांकां सपोर्ट दिवपाक जाय आसलो कित्याक तो रुलींग आमदार आसा त्या रुलींग आमदाराक तो सांगपाक जाय आसलें की हेंचो आयज प्रश्न कितें आसा तो विश्वजीत राण्याक सांगपाक जाय आसलें टीसीपी परमिशन कशी दिली हो जागो कसो विकलो कित्याक विकलो लोकांक कशें फटयले
आयज बारीक समाजाच्या लोकांक फटयता जेन्ना तेंच्यो काजीचे बागायदार आमी पळयले जाणटी बावडी बायल रडपाक लागली आमचो जे पूत आसा हो हेजेरूच जगता म्हणून ह्या काजींचेर जगता म्हणून आयज त्यो काजी कातरून उडयल्यो त्यो लासयल्यो मारून उडयल्यो आनी काजूची फेस्टिवलां जी आसा ती हांगा व्हडली व्हडली जाता करोडांनी पयसो मोडटा आयज आमचो टॅक्स पेयर मनी हांगा वेस्ट जाता आनी ह्या तितून हांव गोंयकारांक उलो मारता हो जो प्रोटेस्ट आसा हो कारापूरचोच न्हू हो गोंयकारांचो प्रोटेस्ट प्रत्येक गोंयकारांनी हेंच्या वांगडा उबे रावपाक जाय आमी सगळे सायडीक दवरून कित्याक आयज समज आमी उबे रावना हो आमचो गांव कारापूर सारखे असे कितलेशे गांव आसा आमचे गांव हे गांव आमी राखपाक आयज फुडें सरूंक जाय आनी आमी आयज समज फुडें सरना जाल्यार आमी गोंयकार म्हणपाचे न्हू आयज कोण कोण येवन कितें नाटकां करतले आनी हांगा आपणाची दादागिरी करपाक सोदतले ते धमक्यो दितले म्हाका आयकोंक येयल्ले की खूब जाणांक धमक्यो गावल्यो खूब जाणांक ऑफरी येता आनी कितें येता पण गोंयकार आयज उठल्या गोंयकार आपणाच्या गांवा खातीर उठल्या आनी ह्या सैमा खातीर उठल्या हो सैम राखपाची जबाबदारी प्रत्येक गोंयकाराची आसा तशी म्हाजीय आसा हांव बिंग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा येयल्लो आसा तांकां पूर्ण तेंको हो प्रत्येक वेळा ज्या ज्या टायमार ते म्हाका सांगतले उलो मारतले हांव त्या त्या टायमार तेंच्या वांगडा आसतलो आनी रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्षाच्या द्वारे आमचो जेन्ना जेन्ना मुवमेंट फुडें वयतलो आमी तांकां पूर्ण तेंको आमचो दितले तशेंच आमी डिपार्टमेंट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आसा तितूनय कंप्लेन म्हाजे थ्रू हांव घालतलो की एनवायरमेंट क्लियरन्स घेयनासतना कशें तेंच्यांनी हाका परमिशन दिलें कित्याक हो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हो सुशागाद आसा हो मस्तेपणां करता हांगा चोरता लुटता पडलेले ना फुडें हेंचेर एक्शन घेतले आनी समज एक्शन घेयना जाल्यार त्या ऑफिसरांचेर मेंबर सेक्रेटरी आनी कोण आसा तेंचेर एक्शन घेवपाक आमी फाटीफूट सरपाचे सो हांव मागता गोंयकारां कडेन एकजूट रावया आनी आमी ह्या कारा वांगडा जो श्रवण कारापूर गांव आसा हेंच्या वांगडा एकटे रावन हो लोडाचो प्रोजेक्ट हो भायर मारलो विरेश बाबा ग्राम संस्था जी आसता पळय गांव सांबाळपा आसता आनी एक डायरेक्टर बीन आसता ते कोणाच्या दबावाचेर काम करता अशें दिसता तुमकां मंत्र्याच्या बीन पळय कशें आसा आतां ह्या सिस्टमान आमी पळयलां मंत्र्याचो सीएमाचो फोन येयल्या शिवाय कांयच जायना ती फायल्यो थंय लावन दवरिता आमकां कोण तरी फोन मारतलो हांगांतल्यान नाल्यार दिल्लीच्यान तरी फोन येता आनी ह्या फोनांचेर ही सगळी अंदाधुंदी चल्ल्या हो कारभार कसो आसा हांगा हेंकां बेश्टे पपीट कशें बसयल्या खरें कायद्यानुसार कितें करपाक जाय ते कायद्यानुसार कांयच जायना एडमिनिस्ट्रेशन हे टोटल कॉलेप्स जाल्लें आसा गोंयांत आनी हे कॉलेप्स एडमिनिस्ट्रेशनाक लागून गोंय सोंपता आयज करप्शन म्हणल्यार हो भ्रश्टाचारी सरकार प्रत्येक डिपार्टमेंट जी स्वता तेंची डिपार्टमेंटां आसा ते डिपार्टमेंट करप्ट जाल्ले आसा ह्या भ्रश्टाचारान बुडलेले आसा आनी हे बुडल्या जे आसा पळय तांकां भायर मारचे पडटले हांकां आमी समज भायर मारना नाल्यार हे गोंय चोपयतले आमचो गांव आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमची नदी आमकां जाय आमचे डोंगर आमकां जाय आमची शेतां आमकां जाय दिवची ना रे दिवची ना दिल्लीकारांक दिवची ना दिवची ना रे दिवची ना दिल्लीकारांक दिवची ना गो दा गो बॅक गो दा गो बॅक आज जंय जर पळयला थंय प्रत्येक कडेन हे दोंगर कापप चालू आसा हे दोंगर कापून कोणाच्या घशान घालपाक दुसरे हे दोंगर कापले म्हणजे तेजे सैमा